नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मेडिकलांतले रक्ताचे दलाली वेल्यान भलायकी मंत्र्याचेर गोंयभरच्यान टिका। पार्सेकारान विधानसभेक फटयली। काँग्रेस अपक्षांनी मागलो राजीनामो, राष्ट्रवादीन मागलो सीबीआय तपास। एक्सपोजेचे 72 वरां उपरांत भलायकी मंत्र्यान उगडले तोंड। कर्म मारली दोतोर आनी स्टाफाच्या माथ्यार। पार्सेकार म्हणटा जीएमसीचे कर्मचाऱ्यां शिवाय रॅकेट चलूंक शकना। मुळावे माध्यमावेले समिती कायल्यो 500 वयर सुचोवण्यो। 80% वयर सुचोवण्यो कोंकणी मराठीचे फावरात। मंगळार आनी बुधवारा समितीची चलतली बसका। रीण काडिल्ले ट्रकवाल्यांचेर आकांत। उसगांव पाळी वाठारांत ट्रक ओडून व्हरपाक सुरवात। ट्रकवाले म्हणटात सरकारान मदीं पडचे। सवे वेतन श्रेणी खाला पाविल्लो जादा पगार परत दिवंक शिक्षक ना तयार। वेगळो उपाय काडपाची शिटकावणी। सरकार पीएफांतल्यान कापूंक सोदता जादा पगार। आनी स्कुलांतल्या खेळगड्यांक मेरिट मार्काचे पद्दतीचे नेम खेळा धोरणांत बदलिल्ले नेम अनुसावन लागू करपाचो यत्न। खेळाचे केले 3 गट, अ गटाक प्राधान्य। खबर विस्तारान। मेडिकलांत रक्ताचे सॅम्पलाचे दलालीचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजे वेल्यान सगळे कडच्यान भलायकी मंत्र्याची खरडपट्टी सुरू जाल्या। काँग्रेसीन भलायकी मंत्री पार्सेकाराक काडून वडोवचो म्हणून मागला। विधानसभेत पार्सेकारान ब्लड टेस्टीचेर चुकीची जाप दिली म्हणून आलेक्सान तिडक उक्तायल्या। विश्वजीत म्हणटा ह्यो गजाली पयलीं सावन चलतात म्हूण कोटी मोडून वॅट मशीन हाडिल्लें। विजय म्हणटा विधानसभेत विरोधकांक तूं बस म्हणून हो विशयच काडपाक दिलो ना। राष्ट्रवादी म्हणटा प्रकरण सीबीआयक दियात। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित। I have to praise Prudent today, and I want all reporters and all press to follow suit that this type of things are happening in the whole state of Goa. And to get blood cut up that private parties in the GMC. Do not. I had raised the issue and I told them don't play a fool with such a big institution. आज सकाळपासून blood test घेतला in spite of exposure, and it is my open challenge to health minister. I will prove him today or tomorrow he has to resign. On moral grounds, if he has got some morality, he is playing with the lives of the people of Goa. So that in spite, everything has been told. Health minister was told, health secretary was told, health dean was told. Dean issues one circular. बाबा आणि हालसान तुम ब्लड टेस्ट भायर घेना काय मग सर्क्युलर इश्यू करता। सर्क्युलर इश्यू कोण पासून डिना चॅलेंज कोण ब्लड टेस्ट चलता कित्याक? why this is happening? Who is involved? Is the health minister involved? If he is not involved, tell him to say it, I am not involved, and take action. Health minister should resign suo moto. Why? Because of this exposure. And Manohar Parrikar, the chief minister, should immediately sack the health minister in the state of Goa. मनोहर पर्रीकराकडे मागणी करता कितें इमिजिएटली हेल्थ मिनिस्टराक काडून उडोवचो। कालचे पळय जे रिशेफल जाला त्या रिशेफलान ताका एनिमल हजबंड्रीचो एडिशनल पोस्ट दिलो गेला। पूण हो मनीस जो सामान्य लोकांच्या रक्ता कडेन खेळटा फाल्यां ते थंयच्यान जनावरांचें रक्त हाडून ते लोकांक घालपाक शकता। दोन न्हू आनी पोर्टफोलियो मनोहर पर्रीकरांक कसो दिला पळय। हांव हेल्थ मिनिस्टर आसतना ताबडतोब 30 दिसां भितर जेन्ना हांवें सर्वे केले कितें कितें घडटा गोवा मेडिकल कॉलेजान तेन्ना बी ही प्रथा चालू आसली की भायले लोक येता आनी कमिशन एजंट दलाल बसतात थंय गोवा मेडिकल कॉलेजान। आनी हांवें तो प्रयत्न करून ताबडतोब आमी गोवा मेडिकल कॉलेजच्या माध्यमांतल्यान आनी इन्स्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली दिले की हे लोकांक भितर सरपाचें ना आनी नो क्वेश्चन ऑफ एनी डॉक्टर रेकमेंडिंग एनी कायंड ऑफ ब्लड टेस्ट टू एनी प्रायवेट एजन्सी। दिसून येता की आरोग्य मंत्री म्हणटा की हांव प्रश्न विचारता हांव हवेन उडटा म्हणून। म्हाका दिसता आरोग्य मंत्रीनी खरें म्हणजे राजिनामो दिवचो
कित्याक आरोग्य मंत्री कळना की आरोग्य क्षेत्रांत कितें जालां. आयज तुमी एक्सपोजे प्रुडंटान एकदम बरें काम केल्लें आसा एक्सपोजे करून खातो तरी मुख्यमंत्रीन आपले कडेन दवरपाची गरज आसा. कित्याक म्हाका दिसता की ह्या मंत्री कडेन कांयच जमना. हो वयल्या वयर हवेन उत्तर दिता आनी असेंब्लीन छाती टोकून उत्तर दिता की अशें जायना, हांवें तुमचे एक्सपोजेन तें घडटा. And NCP demands not his resignation. He cannot have that honor of resigning. Such a fraud who's trying to conceal everything should be sacked immediately. And a CBI inquiry has to be instituted. थंय फकत रिप्लाय मेळ्ळी तूं बस म्हूण. आनीक एक अनएथिकल प्रॅक्टीस जे डायग्नोस्टीक लॅबोरेटरी ही एसेंब्लीन एक्सपोज करपाची संदी जी आशिल्ली ती हे तूं बस सिंड्रोमा खातीर काडूंक मेळ्ळी ना. वीच थँकफुली प्रुडंट हॅज डन नाव दॅट द एक्झिस्टन्स ऑफ ब्लड ब्रोकर्स सरकारान अंधाधुंदी चल्ल्या. हेल्थ मिनिस्टराक आपले कर्तव्य कितें आहा तें समजना. दिल्लीवाले हांगा धंदो करतात की इमिजिएट हाजेर एक्शन जावपाक जाय. आनी जे मिनिस्टरान आपले हड्डे फुलोवन जे असेंब्लीन सांगलें की GMCन कांय असलें चलना म्हणून, दीस मिनिस्टर हॅज टू रिजायन ऑर ही शूड बी सॅक्ड. एक्सपोजेचे 72 वरां उपरांत निमणे भलायकी मंत्री पार्सेकारान तोंड उगडलें. ताणें सगळे मेडिकलांतले दोतोर आनी स्टाफाच्या माथ्यार मारला. तो म्हणटा प्रुडंटाचो रिपोर्ट पळोवन तो शॉकाद जालो. ताचे म्हणणे प्रमाण मेडिकलांतले दोतोर आनी स्टाफाचे सेटिंगा शिवाय एजंटाक मेकळीक मेळप शक्य ना. सगळ्याची चवकशी करून कारवाय करतलो अशें तो म्हणटा. मात अजून मेरेन कोणाचेरच कारवाय जाल्ली ना. ह्यो कारवायो बंद करच्यो म्हूण डिनान 9 ऑक्टोबराक परिपत्रकूय काडिल्लें. सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित. प्रुडंटान ऑपरेशन रक्तचरित्रांतल्यान जीएमसीतलो गैरवेव्हार तडार हाडल्या उपरांत 2 दिसांनी भलायकी मंत्र्यान प्रकरणाचेर तोंड उगडलें. पार्सेकार म्हणटा ताका जीएमसीतल्या रॅकेटा विशीं कांयच म्हायती नासली. प्रकरणाचेर 48 वरां भितर कारवाय करपाचें आस्वासन पार्सेकारान दिलां. जीएमसीतल्या नॅक्ससांतल्यो लॅब्स आनी एजंटाची चवकशी करपाचें उतर भलायकी मंत्र्यान दिलां. प्रुडंटाचेरूच हें पळयलें आनी इट वॉज शॉकिंग फॉर मी. विरोधी पक्ष केन्ना केन्ना कसले आरोप करतात ह्या हेचेर आनी हांवें म्हायती मेळयली. तेचे वयल्यान हांवें म्हायती मेळयली कशी. म्हाका हें कॉलिंग अटेन्शन दिल्लें तें 0 वर मेन्शन कन्वर्ट जाल्लें. त्यामुळे हांव GMCत गेलो आनी कालच्या दिसा दिसभरांतल्यो टेस्टी कितल्यो जाल्यात, पयर कितल्यो जाल्यात आनी हांवें फाटल्या म्हयन्याभरांतले एवरेज दिसाच्यो टेस्टी घेतल्यो. सादारण ब्लड टेस्ट, युरीन टेस्ट, बाकी कसले MRI, एक्सरेज जे आमी सगळ्यो मोफत सेवा दितात अश्यो सादारणपणे दिसांतसून 1000भर टेस्टी जातात. 1000भर टेस्टी जाता आसतना कोणूय काही भायरूनय टेस्ट हाडूंक शकतात. पूण आमचे कडल्यान दिल्यो वचनान ही हांवें खात्री करून घेतलेली, MSA कडल्यान आनी जिंदाला कडल्यानय. पूण इतलें आसून प्रुडंटान गेल्या 2 दिसांत हाडल्यामुळे हांवें आखो देका हाल स्क्रिनार पळयला आनी कोण तरी येवन ब्लड टेस्ट करपाक वॉर्डांतसून व्हरता हें लक्षांत आयलें. भायलो कोण तरी मनीस येतलो आनी काडप, दीस कॅनॉट बी अलावड, दीस कॅनॉट बी टॉलरेटेड. हांव प्रुडंटान दाखयल्यामुळे म्हाका खात्री जाल्या इट मे बी 1 in 1000, पूण अशी सुद्दां गजाल जावंक जायना. हांव चवकशी करता त्या गजालीची. म्हाका खात्री आसा येणाऱ्या 1-2-3 दिसांत हांव पूर्ण गजालीचे मुळाशी वतलो आनी खंयच्या लॅबान वता आनी अशी गोश्ट जर करता अनऑफिशियली व्हरता आसात जाल्यार आमच्याच मेडिकल कॉलेजीचो कोण तरी मनीस सामील आसल्या शिवाय ही गजाल जावची ना. वॉर्डांत दिसाढवळ्या येवन व्हरप म्हणजे त्या वॉर्डांत दोतोर आसतलो, त्या वॉर्डान नर्स आसतली, रेजिडंट आसतलो, कन्सल्टंट आसतलो. त्यामुळे दीस कॅनॉट बी टॉलरेटेड. शिवाय डॉक्टरान प्रिस्क्रायब आमच्या करचें पडटलें आनी प्रिस्क्रायब करतकीर एक्स्ट्रॅक्शनूय आमच्याच GMCच्या मनशान करून दिवचें पडटलें आनी मागीर भायल्यान टेस्ट करतलो जाल्यार कांय हरकत ना. पूण ज्या पद्दतीन तुमी दाखयल्या हाच्या प्रुडंटाचेर तें आक्षेपार्ह आसा आनी दॅट हॅज टू बी स्टॉप्ड. आनी जो संबंदीत आसा हांव खोलान वता, संबंदीत वचून संबंदिताक हांव
I will see what best can be done. हांव एक्शन घेतलो. भलायकी मंत्री कारवाय जातली म्हणटा खरो, पूण जीएमसींतल्या वरिश्ठांचेर जातली? तांकां हे प्रकरणाची म्हायती नासली? ही पळयात 9 ऑक्टोबर 2013 गोवा मेडिकल कॉलेजीचे मेडिकल सुप्रिटेंडान धाडिल्ले सर्क्युलराची कॉपी. अनधिकृत मनीस येवन ब्लड सॅम्पलां व्हरतात अशी कागाळ मेळ्ळ्या. ताका लागून जीएमसीच्या स्टाफान अशा मनशाक फुडाराक जीएमसीत येवंक दिवचें न्ही. तशें केलें ना जाल्यार वार्ड आनी ओपीडीच्या इन्चार्जाचेर शिस्तभंगाची कारवाय करतले. 9 ऑक्टोबराच्या ह्या सर्क्युलरान स्पश्टपणान अशे निर्देश आसतनाय जीएमसीत कोणाची पर्वा करिनासतना प्रायव्हेट एजंटा कडल्यान मोठ्या प्रमाणात ब्लड सॅम्पलां एकठांय जातालीं. प्रुडंटान हो एजंट आनी ताच्या नॅक्ससाचो 19 आनी 20 ऑक्टोबराक पर्दाफाश केलो. गरिबांच्या बोल्साक खार घालप्यांचेर आतां तरी भलायकी मंत्री खर कारवाय करतलो काय? प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.